फर्मागुडी हांगा प्रस्तावित आयआयटीक लागून कटमगाळ दादाच्या पवित्र थळाक कसलोच धोको जावचो ना। कटमगाळ दादाच्या थळाचो जागो सोडून आयआयटी कॅम्पस जातलो। लोकांनी विरोधा खातीर विरोध करचो न्हय असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केला। पुराय आयआयटीचो प्रकल्प हो सरकारी जाग्याचेर जाता। कटमगाळ दादाक हांव लेगीत मानता, जे लोक केन्नाच थंय वचूंक नाशिल्ले ते लोक विरोध करपा खातीर पावले। लोकांच्यो भावना भडकावन घालच्यो न्हय अशें आव्हान मुख्यमंत्र्यान केलां। यूपी विधानसभा वेंचणुके खातीर विरोधी पक्षाकडेन युती करपाचो निर्णय राजकीय वेव्हार समितीचे बसकेत पयलींच घेतिल्लो आसा। विजय सरदेसाय कडेन युती खातीर विनंती केल्या अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगले। पत्रकारांनी विजयान काँग्रेसी आड केल्ल्या विधानाविशीं विचारले तेन्ना म्हाज्या मनात तांणी काँग्रेसी आड कांयच उलोवंक करूंक ना। 2022 वर्सा सावन ताच्या वांगडा आमची युती आसा अशी जाप चोडणकरान दिली। मजगतीं साश्टी मालात भाजप सेक्युलर पार्टी घडोवपाचो यत्न करता। राज्यात सध्या बुडून मरपाच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसा। याच फाटभुंयेर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान म्हत्वाचे निर्देश दिल्यात। या आदेशा प्रमाण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी क्षेत्रांतले घसघशे, बंद पडिल्ल्यो खणी, न्हंयो, तळयो, हेर सैमीक उदका स्रोतांनी पेंवपाक, न्हावपाक वा भितर सरपाक 60 दिसां खातीर बंदी घातल्या। दिवाळे वाठारात जाता तितले बेगीन रो फेरी सुरू करतले। दिवाळेच्या लोकां खातीर ही फेरी सेवा फुकट आसतली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। या म्हयन्या भितर ही प्रक्रिया पुराय करतले। पर्यटकांक पयशे भरचे पडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। दिवाळे एका कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। हरमल दर्यादेगेर मांद्रे पुलीस स्टेशनांतल्या एका पुलीस अधिकाऱ्यान खंडणी मागिल्ल्याचो आरोप एका पर्यटकान केला। संबंधित पुलिसान पावती दिनासतना 1,500 रुपया रोख रक्कम मागले अशें पर्यटकांचे म्हणणे। या अधिकाऱ्यान सुरवेक 5,000 ते 1 लाख रुपया मेरेनची मागणी केल्ली खंय। या विशीं संबंधितान गोंय पुलीस आनी मुख्यमंत्री सावंताक सोशल मिडियाचेर टॅग केला अशी माहिती अजून अधिकृत प्रतिक्रिया आयली ना। गोंय राज्यात सध्या पावसाचो नेट सुरू आसा। 29 जून ते 5 जुलय मेरेन गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला। देखून फुडले 7 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। मडगावच्या आकेच्या स्टार होम्स हाऊसिंग सोसायटीची संरक्षण वणत व्हड पावसाक लागून कोसळ्ळी। सुदैवान या घडणुकेत कोणाकूच जखमी जावंक ना, पूण ताका लागून समाजातल्या लोकांमदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां। थंयच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण फाटल्या कांय दिसां सावन वणत एके वटेन भाव गेल्ली दिसताली। संरक्षण वणटीची बेगोबेग दुरुस्ती करची म्हूण मालका कडेन परत कागाळ करून लेगीत ह्या प्रश्ना कडेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप थंयच्या थळाव्यांनी केला। एसटी दर्जाचे मागणे विशीं आमदार एल्टन हांणी केल्ल्या विधानाचेर गोवा धनगर समाजान खर टिका केल्या। बऱ्याच काळा सावन चलत आयिल्ली आनी संवेदनशील प्रश्नाचेर तो राजकारण करता अशें तांचें म्हणणें। फुडाऱ्यांनी भौशीक विधानां करचे पयलीं आपलो संघर्श समजून घेवचो, तशेंच बाबू कवळेकराक आपल्या चळवळीचो खर समर्थक अशें तांचें म्हणलें। सामाजीक भावनाक त्रास दिवपी चुकीची विधानां करची न्हय अशी शिटकावणी गोवा धनगर समाजान दिल्या। गोयच्या राजभास कायद्याक सरकारान हात लावचो न्हय अशी भूमिका कोंकणी भाशा मंडळान घेतल्या। मराठी भास, पुस्तकां, सिनेमा, साहित्याक सरकार आदार दिता हाका आमचो विरोध ना। गोंयांत रावपी जे लोक मराठी राजभासीचो दर्जो मागतात तातूंत तुमी तुमच्याच भुरग्याचें लुकसाण करतात। मजगतीं मराठी राजभास जाय म्हूण मागतल्याक गोंयांत फुडाराक नोकरी मेळप कठीण जातलें। गोंयकाराची वळख, गोंयची अस्मिताय एक शेणयेची न्हय। गोंयची समाज, गोंयचो कोंकणी भास हो प्रदेश कोंकणी राज्य जावपाक अशें कोंकणी भाशा मंडळ म्हणटा। दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हांणी काँग्रेस कार्यकर्त्यां सयत कोंकण रेल्वेचे कार्यकारी संचालक जोसेफ जॉर्ज हाची भेट घेतली।
या वेळार कोकण रेल्वेचो फुटब्रिज मातये बरोबर करपा विशीं चर्चा जाली। IIT चेन्नई हांणी दिल्ल्या स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रमाण हो फुटब्रिज पोरणो आशिल्ल्यान धोकादायक स्थितीत आसा, देखून तो मातये बरोबर करतात अशें कार्यकारी संचालकाचें म्हणणें। मजगतीं बेगीनूच नवो फुटब्रिज उबारतले अशें कॅप्टन विरेटो फर्नांडीस हांणी सांगलें। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात। तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। म्हापशेच्या इंदिरानगर कारसवाड्यार बिराडात रावपी सोनुर्ली सावंतवाडीच्या बापूय पुताक शेनवारा दुबावीत मरण आयिल्लें। ह्या घडणुकेंतली बेशुद्ध अवस्थेत आशिल्ली सुवर्णा जाधव हिकाय उपचारा मजगतीं आयतारा मरण आयलें। जाल्यार मरण आयिल्ल्या बापूय पुताच्या कुडीचो पोस्टमॉर्टम केला। पोस्टमॉर्टम अहवालात दोतोरांनी मरणाचें नेमकें कारण स्पश्ट करूंक ना। कुटुंबातल्या तिगांयकूय दुबावीत मरण आयिल्ल्यान ह्या घडणुकेंत फाटले गूढ काळ खात आसा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। फोंड्या सावन मोले वचपी कंटेनर ट्रक उमटोवपाची घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांचो जीव वाचोवपाचो यत्न करतना हो अपघात जालो। ह्या अपघातांत एकल्या वासराक मरण आयलें, जाल्यार ड्रायव्हराक ट्रकांतल्यान भायर सरपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान गंभीर दुखापत जाली। उपरांत उजो पालोवपी दळान हायड्रोलिक कटरच्या मजतीन ड्रायव्हराक सुरक्षीत भायर काडलो। उपरांत उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला। सांग्यार उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान उगवे पुलाचो एक भाग कोसळ्ळो। हो पूल अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर सामको धोक्याचो जाल्लो आसा। फाल्यां कसली वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोण? ह्या पुलाचेर जाता तितले बेगीन बॅरिकेड्स बसोवचे अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्यात। ऐतिहासिक सांगोड महोत्सव वास्को हांगा व्हडा भक्तीन मनयलो। बऱ्याच काळा सावन चलत आयिल्ली परंपरा ओल्ड क्रॉस चॅपेलांत नुस्तेकारांनी प्रार्थनेत वांटो घेतलो। आशिर्वादा उपरांत सजयल्ली बोटी अरबी दर्यांत भायर व्हरताले। ह्या उत्सवाक लागून नुस्तेमारी समाजाक सुरक्षितताय आनी बरें नशीब मेळटलें अशें मानतात। भारतभर भांगराचे दर परतून देऊन खरेदीकारांक सुटका मेळ्ळ्या। महाराष्ट्रात 24 कॅरेट भांगर दर 10 ग्रामाक सुमार 1,43,020 रुपया मेळटा। 22 कॅरेट भांगरूय उणें आशिल्ल्यान लोकांक भांगराच्यो वस्ती विकते घेवप सोपें जाता। फुडल्या दिसांनी भांगराचे दर बदलत रावूं येतात अशें जाणकार सांगतात। श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिरात कर्मचारी भरती तपासतात। देणगी चोरी प्रकरणाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत हे पावल उबारला। शिफारशी वरवीं केल्ल्या नेमणुकांचो ट्रस्ट नियाळ घेता। नेम पाळनासतना खंयच्याच कर्मचाऱ्याक कामाक घेतिल्लो दिसल्यार खर कारवाय करूं येता अशी माहिती मुखार आयला। काँग्रेसीच्या एका फुडाऱ्याक 10 लाख रुपयांची फटवणूक केल्ल्याचो आरोप फटीचो निधी एकठांय करपाच्या घोटाळ्यात जाला। फोन करप्यान आपूण राहुल गांधीचो वैयक्तीक सचिव कनिष्का सिंगाचो दावो केला। चंदीगडात काँग्रेसीच्या प्रशिक्षण कार्यावळी खातीर ताणें पयशे मागले। पुलिसांनी FIR नोंद करून ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्या। खर उष्णताय ल्हाराक लागून युरोपभर 1,300 परस चड लोकांक मरण आयिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। ह्या मरणांक मदल्या 1,000 वयर लोक
फ्रांसात मरण आयला. हवामान बदल आनी अल निनो हाका लागून उष्णताय चड धोक्याची थारल्या अशें जाणकार म्हणटात. अस्तंत युरोपात ह्या सप्तकाच्या निमाणे कांय प्रमाणात सुटका मेळपाची शक्यताय आसा. राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेज उजवाडाक आयल्या. या व्हिडिओत आरोपी अविनाश शुक्ला काळी पोती घेवन पुलिसां वांगडा चलता अशें दिसता. ताचे कडल्यान पुलिसांनी 5 लाख रुपया मेळयले अशें सुत्रांनी सांगले. तशेंच पुलिसांनी सगळ्या 7 आरोपींचेर घराचेर धाड घालून तपासपा खातीर दागिने आनी मालमत्तेचे कागदपत्र जप्त केल्यात. मोहरम मिरवणुकेत विखान भरिल्ले कॅप्सूल वाटून दिल्ल्या एका मनशाक मुंबय पुलिसांनी अटक केल्या. आरोपींनी ही कॅप्सुलां वेदनाशामक वखदां आशिल्ल्याचो दावो केला, पूण उपरांत जायते जाण दुयेंत पडले खंय. पुलिसांनी सुमार 15,000 कॅप्सूल आनी 50 किलो विखारी रसायन जप्त केला. हेतू सोडून काडपा खातीर आनी हेर कोणाचोय हातूंत आस्पाव आशिल्लो काय ना तें पळोवपा खातीर चवकशी सुरू आसा. स्विफ्ट स्पेस टेलिस्कोप वाचोवपा खातीर नासा $30 दशलक्ष म्हणल्यार $30 मिलियन मोलाचें मिशन सुरू करता. रोबोट अंतरिक्षयान दुर्बिणीक उंचेला आनी सुरक्षीत कक्षेत व्हरतले. शहराच्या बळिश्ट क्रियाशाळेंतल्यान स्विफ्टाची उंचाय उणी जायत आसा. हे मिशन यशस्वी जाल्यार दुर्बिणींतल्यान अंतरिक्षांतल्या बळिश्ट स्फोटाचो अभ्यास चालूच उरतलो. पाकिस्तान आनी अफगाणिस्तान हांच्या शिमेर हवाई हल्लो जाल्ल्यान लोकांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. शिमेवयल्या वाठारांतल्या दहशतवादी लिपपाच्या सुवातेर हे कारवायेचेर लक्ष केल्लें अशें पाकिस्तानाचें म्हणणें. बायलां आनी भुरग्यां सयत जायत्या नागरिकांक मरण आयिल्ल्याचो दावो अफगाणिस्तानान करता. परिस्थितीक लागून तणाव वाडला आनी तांची चवकशी सुरू आसा. कर्नाटकात राज्य भाषेचो कायदो आनी CBSEच्या 3 भाषांच्या धोरणाचेर वाद सुरू जाला. कर्नाटक शाळा असोसिएशन म्हणटा हो नवो नेम कन्नड भाषेच्या कायद्या आड वता. ह्या पंगडान CBSEक धोरण स्पश्ट करपाक सांगला आनी ताचो नियाळ घेवचो अशें सांगला. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा खातीर हो नेम थांबपाची विनंती तांणी केल्या. महाराष्ट्र टेट पेपर लीक प्रकरणात पुलिसांनी बिजेंद्र गुप्ताक आरोपीक मास्टरमाइंडाक ताब्यात घेतला. बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आनी हरियाणा ह्या वाठारांनी सोद कारवाय सुरू आसा. आरोपीचो सोद घेवन ताका अटक करपा खातीर पुलीस पंगड धाड घालतात. ह्या प्रकरणांतली फुडली चवकशी सुरू आसा. पुण्यातल्या खाशेल्या न्यायालयान भुरग्यांचेर बलात्कार आनी खून प्रकरणात आरोपीक मरणाची ख्यास्त फर्मायल्या. ह्या प्रकरणातल्या खर पुराव्यांचो आधार घेवन न्यायालयान भीमराव कांबळे दोशी थारयल्लो. ही घडणूक 1 मे 2024 दिसा नसनापूर गांवांत घडिल्ली. ह्या प्रकरणात 3 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार आनी खून जाल्ल्यान वाठाराक धक्को बशिल्लो. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात.